भूमिपुत्र विधेयकात न्यायालयान हस्ताक्षेप करचे पयलीं सरकारान तातूंत बदल करून ते परत विधानसभेत मांडचे. मूळ गोंयकारांचेर अन्याय करपी हे विधेयक आसा म्हूण मंत्री मायकल लोबो उलयला. आरडेक्स्को खातीर कलंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. पूण त्या बिलाचेर जाता तशी टू कट कॉर्नर्स टू रीड्राफ्ट दॅट बिल. रीड्राफ्टिंग म्हणटा पळय तेजेर गरज आसा. टू रीलूक अँड रिविजीट दीस बिल. आमी जो तो रिविजीट करून तेजेर बरो आमचो एडवोकेट जनरल आसत, लॉचे मनीस आहा, जे लॉ डिपार्टमेंट आहा तेजे मनीस आहा, आमचो चीफ मिनिस्टर आहा आनी जाणवार मनीस जे आमचे गोंयचो लॉ जाणा, हेंचे वांगडा आमी बसत सगळे जाल्यार हें बील बऱ्या पैकी हाडपाक जाता लोकां मदें. रिविजीट करून, रीड्राफ्ट करून, सेंटन्सीस चेंज करून, भूमिपुत्र म्हणटा पळय तें नांव काडून हें बील परतून हाडपाक जाता. हें म्हाजें मत. हांव सरकारान आहा, जेन्ना जेन्ना सरकारान आसतात, जेन्ना जेन्ना पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट आसता, आमकां थिंगा रायट आसना उलोवपाक. पूण भायर आमी जेन्ना लोक उलोवपाक लागता आनी आमी मुख्यमंत्र्याक नेक्स्ट डे सांगलेलें, नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे सकाळी म्हणून की हेचेर रिविजीट करपाची गरज आहा आनी 100% मुख्यमंत्री हें बील रिविजीट करतलो. गव्हर्नर परतून मुख्यमंत्र्याक हें धाडटलो ही म्हाका खात्री आहा. आनी अन्याय जो आहा हो गोंयच्या लोकांचेर तसोच जावंक आमी दिवचे ना. वी वील फायट टू सी दॅट द ऑक्युपंट्स ऑफ द लँड, द गोवन्स हू आर द ऑक्युपंट्स ऑफ द लँड, गोवन्स म्हणजे कोण? आमी गोंयकार, निजाचे गोंयकार. ऑक्युपंट्स ऑफ द लँड तांकां कसो न्याय दिवपाक जाय तो ते सरकारान पळोवपाक जाय. इतलेंच. तेचेर बील येवनी, आमकां ऑब्जेक्शन ना. पीपल हॅव ऑब्जेक्टेड टू द नेम भूमिपुत्र. पीपल हॅव ऑब्जेक्टेड दॅट आवर प्रेशियस लँड, could it be Comunidad or any other land, should not go to people who are encroachers. There is a difference between Bhumiputra and encroachers. थोड्यांक अशें दिसता की आमी खंय तरी हें बील हाडटले आनी ते कोण तरी खोशी जातले म्हणून. कोण खोशी जावचे ना बाबा. This bill will go in the court. Court will strike it down in one day and tell the government to revisit. Let that bill not go in the court. Let it not be notified. Let this bill come back to the government and let us revisit it, redraft it, recheck what things are wrong in the bill.